नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सहकारिता वर्स 2025 केले उक्तावण. देशांत सहकारिता मंत्रालय स्थापीत करून सहकारिता चळवळीची जाली पुनर्रचणूक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आज सावन संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाक जाली सुरवात. हे सत्र स्वस्थ आणि सार्थक चर्चेचे जावचे प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली आस्त. महाराष्ट्राचो नवो मुखेलमंत्री वेचपाक राजकीय बसकांक नेट. झारखंडांत 28 नोव्हेंबराक नव्या मुखेलमंत्री पदाचो जातलो सोपुतविधी सुवाळो. फाल्यां संसद भवनात आयोजित जातली संविधान दीस कार्यावळ. दोनूय सभाघरांची जातली जोड बसका. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी दिली माहिती. आणि पर्थ ऑस्ट्रेलिया हांगा चालू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पयल्या कस लावपी खेळांत भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर 295 धांवड्यांनी मेळयले जैत. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम हांगा संवसारीक सहकारिता संघटनेच्या संवसारीक सहकारी संमेलनाची सुरवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जाली. भारत पयलेच फावट ह्या संमेलनाची येजमानकी करता. 6 दीस चलपी ह्या संमेलनाक 3000 परस चड विदेशी तशेंच भारतीय प्रतिनिधी वांटेकार जातले. उक्तावण सुवाळ्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्स 2025 लेगीत उक्तावण जालें. कार्यावळीत उलयतना देशाचे सहकार मंत्री अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत सहकारिता मंत्रालय स्थापीत जावन सहकारिता चळवळीची पुनर्रचणूक जावन नवो नेट आयला अशें सांगलें. सहकारिता आंदोलन का एक प्रकार से पूरा पुनर्गठन हुआ है और नया जोश भरने का काम हुआ है. 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से 3 साल के बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी. इतना ही नहीं, पैक्स को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी से लैस करना और आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए भी ढेर सारे फैसले हुए हैं. और 3 नई सहकारिता की कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, जिससे भारत का किसान न केवल देश, दुनिया भर के बाजार तक अपनी रीच को बढ़ाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार भारतान सहकारिता चळवळीचो विस्तार करपाचेर भर दिलो. तशेंच ह्या संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान देशांत सहकारिता चळवळ वाडोवपाक दृश्टिकोन मेळटलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है. भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी. मैं यूनाइटेड नेशंस को भी साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. भारतान सहकारिता क्षेत्रांत संवसारांतले सगळ्यात व्हड ग्रेन स्टोरेज येवजण आंखल्या अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी मुखार दिली.
भारताच्या मुखेल वाठारांनी भव्य वेअर हाऊस उभारून शेतकऱ्यांचे पीक थंय साठवून दवरपाक हाचो लाव जातलो अशी आस्त लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। आयच्यान संसदेच्या शियाळी सत्राक सुरुवात जाली। संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचे कामकाज आज संवसाराक अंतरिल्ल्या फुडाऱ्यांक आर्गां ओपून जालें। हातूंत वसंतराव बलवंतराव चौहान तशेंच शेख नुरुल इस्लाम हांचो आस्पाव आसा। उपरांत विरोधी पक्षान घातिल्ल्या बोवाळाक लागून पयली राज्यसभा आनी उपरांत लोकसभेचें कामकाज बुधवार मेरेन तहकूब जालें। फाल्यां म्हणजेच 26 नोव्हेंबराक संविधान दीस आशिल्ल्यान दोनूय सभाघरांचें जोड सत्र आयोजीत केलां। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेचें कामकाज सुरू जावच्या आदीं पत्रकारांकडेन उलयतना हें सत्र स्वस्थ आनी सार्थक चर्चेचें जावचें अशी आस्त उक्तायली। तशेंच विरोधी पक्षाचेर टिका करतना कांय फुडारी राजकीय स्वार्थ बाळगून नाका जाल्ले माध्यमां वापरून संसदेंत आपलें वर्चस्व करपाक पळयतात, पूण ते अपेशी थारतले आनी जनता तांकां नाकारतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। आज महाराष्ट्रात चढ करून नव्या मुखेलमंत्र्याच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जातली। महाराष्ट्रात महायुतीन एकूण 235 मतदारसंघांनी महाबहुमत मिळयिल्ल्यान सगळ्यांचे लक्ष आता मुखेलमंत्री पदाचेर आसा। भाजपान महाराष्ट्रात सगळ्यांत चढ म्हळ्यार 132 जाग्यांचेर जैत जोडला। तशेंच आज भाजपाच्या खासदारांची बसका जातली आनी हातूंत तांचो फुडारी निश्चित जातलो। या आदी भाजपाचे वांगडी पक्ष शिवसेना शिंदे गट हांणी एकनाथ शिंदे हांकां जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटान अजित पवार हांकां फुडारी नेमला। महाराष्ट्रात 14व्या विधानसभेचो कार्यकाळ फाल्यां सोंपता। मजगतीं काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोळे हांणी राज्यांत काँग्रेसीच्या अपयशाची जबाबदारी घेवन आपल्या पदाचो राजीनामो दिला। झारखंडात नव्यान वेचून आयिल्ले झारखंड मुक्ती मोर्चा आनी काँग्रेस हांच्या युतीचे सरकार 28 नोव्हेंबर दिसा सोपूत घेतले। मजगतीं आज झारखंड मुक्ती मोर्चाचे फुडारी तशेंच आदले मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांणी राज्याचे राज्यपाल संतोष गांगवार हांकां आपलो राजीनामो सादर केलो। झारखंडा खातीर इंडी गठबंधनान हेमंत सोरेन हांकांच फुडारपणाचे सूत्र दिल्ल्यान सेगीत 4थ्या फावटे मुखेलमंत्री पदाचो ताबो घेतले। ही सोपूतविधी कार्यावळ रांचीच्या मोराबडी मैदानाचेर आयोजीत केल्या।
कार्यावळीत काँग्रेसीचे राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेसीच्यो ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, आप पक्षाचे अरविंद केजरीवाल हांच्या सयत इंडी गठबंधनाच्या महत्वाचे फुडारी वांटेकार जातले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळय मुखावेल्यो खबरो. गोय पुलिसाच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस सेलाकडल्यान चौकशी चालू आशिल्ल्या 130 कोटी रुपया घोटाळ्याचे संबंध फातोड्ड्या ते लंडन मेरेन पाविल्ले आसात असो दावो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्या ह्या प्रकरणात मायरन रॉड्रिगीस आनी दीपाली परब ह्या जोडयेन 2011 सावन सुमार 60 ते 70 गुंतवणूकदारांक कोट्यांनी रुपयांनी फसयल्यात. या प्रकरणात आता मेरेन पुलिसांनी आयडेलिक गोवन गेटवेज अँड डेव्हलपमेंट या रियल इस्टेट कंपनीच्या 5 संचालकां आड गुन्यांव नोंद केला. हे विशीं मुखेलमंत्री पत्रकारांकडे उलयताले. म्हाका दिसता गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो मनी स्कॅम इट इज नॉट 100 कोटी, 130 कोटी म्हाका आयकूंक येयला त्या प्रमाणे, आनी वीच इज फ्रॉम द फातोर्डा गोवा टू लंडन. Okay. This is the biggest scam, money scam in the state of Goa. Okay. Maji economic offence cell is investigating it. It is from म्हटलं तुका फातोर्डा, मडगांव, गोवा to London. It is investigating it. इतले मजगती गोय पुलिसाच्या गुन्यांव फाट्यान केरबाट नुवेच्या मायरन रॉड्रिगीसा आड ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन लुकआउट सर्क्युलर आनी इंटरपोला वरवीं ब्लू नोटीस जारी केला. 2011 वर्सा सावन शेअर बाजारांतल्या गुंतवणुकीचेर फायदेशीर परतावो दिवपाच्या हावेसान सुमार 70 लोकांक 100 कोटी परस चड रुपयांनी फसोवपाच्या प्रकरणात पुलिसांनी ही कारवाय केल्या. More than 50 people have been frauded by Myron Rodriguez and his wife Deepali and his ex-wife, and this fraud has been going on since 2011. इसमें there is a likelihood कि 100 करोड़ से ऊपर का भी fraud amount involved. So it's a massive kind of scam that had happened, and this happened mostly with the people in Salsett Taluka. इसमें accused Myron जो था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और दीपाली फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ये उसके बाद ये ट्रेड में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को अच्छा रिटर्न देंगे. उसके बाद मैं दीपाली को तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लिया था, लेकिन मायरन उसके बाद एक्सपॉन्डिंग हो गया था एंड इंटेलिजेंस के थ्रू हमको पता चला कि वो लंदन चला गया दुबई के थ्रू एफआईआर रजिस्टर होने से पहले. जुलाई 2023 में वो फरार हो गया. उसको हमने फिर एलओसी ओपन किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू, ब्लू नोटिस इशू किया इंटरपोल से और इंफॉर्मेशन के बारे में कलेक्ट करने के लिए. उसके बाद हमने अब रेड नोटिस की प्रोसेस भी शुरू कर दी है एंड वी आर मेकिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू ब्रिंग हिम बैक टू गोवा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मिनेसीस ब्रगांझा सभाघराच्या स्थापणूक दीस आनी राष्ट्रीय पुस्तक सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी सभाघराच्या आदले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आनी वांगडी सचिवांचो भोवमान जालो. तशेंच गोवापुरी, मंथन आनी कपयाळे ह्या पुस्तकांच्या इंग्लिशींत अणकारीत केल्लीं पुस्तकां मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी उजवाडाक हाडलीं. ह्या वेळार पोर्ट्रेट पेंटिंग प्रदर्शनाची मुखेलमंत्र्यांनी पळोवणी केली.
या कार्यावळीत सभागृहाचे अध्यक्ष दशरथ परब, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, कला आणि संस्कृती संचालक सगुण वेळीप, मिनेझिस ब्रगांजा सभागृहाचे वांगडी सचिव अशोक परब आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोयच्या गिरिस्त सांस्कृतिक दायजा खातीर आनी हस्तकले खातीर सामान्य लोकांकडल्यान व्हड प्रतिसाद मेळत आशिल्ल्या भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेट दिली. ह्या वेळार गोयचे म्हायती अधिकारी किरण मुन्नाकर आणि मिर्ची रिपब्लिक मिडियाचे आर्यन खेडेकार आणि सम्मान केकरे हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांका पारंपारीक फुगडी सादर करून येवकार दिलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोवा पवेलिनाक आपली कला सादर करपी कलाकारांची तोखणाय केली आणि गोयची परंपरा आणि दायज लोकांमुखार पावपाच्या तांच्या यत्नाची तुस्त केली. तेज ज्ञान फाउंडेशनान आपल्या रजत जयंती ज्ञान महोत्सवाचो समारोप सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनात व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आदले उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार, गोय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉ. महेश ढवळीकार आणि नामनेचे फिल्म दिग्दर्शक राजेंद्र तालक हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक तेज ज्ञानाचे 250 परस भावार्थी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या संस्थेच्या कार्याविशीं आपल्या उलोवपांत तोखणाय केली. गेली 25 वर्सां हॅपी थॉट्स जेका आमी म्हणटा हॅपी लायफ दिवपाचें जें काम ह्या तेज ज्ञान फाउंडेशन हांच्या वतीन सातत्यान सगळ्या लोकांच्या मदीं जाता, ज्याची नितांत गरज आसा. इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आपयतालो. इट इज नॉट स्पेसिफीक टू वन रिलीजन. ओके, सगळ्या जातीचे, सगळ्या धर्माचे ह्या लोकांक मनशांतीची गरज आसा आणि मनशांती जर मेळिना जाल्यार आमच्याकडे कितले धन असले सुद्धा असत जाल्यार त्या धनाचो उपयोग हो जावंक शकना. म्हणून आमी सातत्यान पळयता की हे शरीर पंचमहाभूतांतल्यान निर्माण जाल्लेलें आसा. पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश हे परत पंच महाभूतांतल्यान जे निर्माण जाल्ले शरीर पंचतत्वात विलीन जाता. आमी सातत्यान पळयता की सगळे सुखाच्या फाटल्यान धांवत आसता आणि या सुखाच्या फाटल्यान धांवत असताना बऱ्याच जणांक दिसता की आपल्याकडे चड पयशे मेळ्ळे काय चड सूख आसतलें आणि जर पयशांनी सूख जर मेळ्ळेलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता सगळेच श्रीमंत लोक हे खूब सुखी आसतले आसतले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. ओटीटी पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवापर्यंत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. फाल्यां संसद भवनात आयोजित संविधान दीस कार्यावळी विशीं सविस्तर म्हायती दिवपा हेतान संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी पत्रकार परिशद घेतली. हो उत्सव फक्त प्रशासनापुरतो मर्यादित नासून हो भारताच्या दर एका नागरिकाचो उत्सव जावन आसा अशें मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें. यशस्वी लोकशायेची बुन्याद दवरपी संविधान साबार नागरिकांक साद्या सोप्या भाशेन समजुचो होच ह्या कार्यावळीचो मुखेल ध्येय जावन आसा हाचेर रिजिजू हांणी भर दिलो. मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये इवेंट नहीं है. ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक सबको मिल करके संविधान दिवस में
शरीक होना है, दिल से मानना है और प्रियम्बल को पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट हुआ। उसके बाद हमारा देश को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, ए वाइब्रेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में कायम किया है। अगर ये संविधान इस रूप में नहीं मिलते तो भारत देश आज पूरा दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, सब अलग अलग तरीके से भारत के जो डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारे सिस्टम प्रोसेस को सराहना करते हैं। ये क्रेडिट जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो उस समय जो लोग फाउंडिंग फादर्स हैं, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग का योगदान है। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांच्या मधले संबंध चढ घटमूट करपाच्या दिकेन फुडें सरतना अंदूच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ फोक आज जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत इफ्फींत सादर जाल्लो द रूस्टर ह्या ऑस्ट्रेलियन चित्रपटाच्या दिग्दर्शक आनी हेर वांगड्यांनी आपले चित्रपट निर्मिती विशीं अणभव सांगले। द रूस्टर ह्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक मार्क लिओनार्ड विंटर, अभिनेतो ह्यूगो विविंग आओ आनी हेर वांगड्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेंत आपले विचार मांडले। This film was made sort of differently in Australia. My wife, Geraldine, she's my wife, and we made this at our home. So it's quite a small movie, not like The Matrix. All these amazing people came, Marvin and David, who are here, came, and this amazing cast and crew came together to make this. So it was a real sort of labor of love. We had breakfast and lunch every day in my garage, so it wasn't like a big Hollywood kind of production. So it sort of feels extra special to be here now in Goa as part of the festival, to share it with an Indian audience and to see if what the film is exploring and what the film is about resonates here with what's happening here for people, and so it's just a real privilege and a pleasure to be here. So thank you for having us. महाअवतार नरसिंह ही भगवान विष्णूच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या अवताराविषयी आधारित एनिमेटेड चित्रपटाचे प्रदर्शित अनुच्या इफ्फीत इंडियन पेनोरमा विभागांत जाता। 12th फेल श्रीकांत, आर्टिकल 370 आणि वीर सावरकर हांच्या वांगडा महाअवतार नरसिंह या चित्रपटाचे सादरीकरण जाता। या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अश्विन कुमार बलूजा हांणी ह्या चित्रपटावरवीं भारताच्या आधुनिक कथांक नव्या पिळगे मुखार आकर्षकरित्या सादर करपाचो हेतू आशिल्लो अशें सांगलें। Indian VFX and animation is very profoundly skilled and rich, because आप जितनी भी international फिल्में देखते हैं, I can use हिंदी ना? So whatever international films हम देखते हैं, उसमें if you roll on to the end credits, so a lot of Indian names you will see. But we don't see that reflected into the Indian films to that scale somehow. I think that will be a more appropriate way to put it. But so scale is definitely not the issue in India. So I was convinced about it. Me being a self-trained artist, मैं बचपन से I've been into art myself, and I've worked in the VFX and animation field for a decade, and had some experiences. तो the kind of story that we wanted to tell was suited best for animation. उसके 2-3 कारण है मैं आपको बताऊं. So when you have an animated character और उसको let's say कोई बहुत उम्दा film hero or heroine is voicing the character, so we have the tendency to find the hero's face in that character rather than sticking true to the character as is. So that was one reason we stuck to animation.
50व्या इफ्फींत आज ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले साहित्यीक रवींद्र केळेकार हांच्या जीवनाचेर आधारीत आदियूस अ सायलेंट सॅक्रिफायस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गोवा लिबरेशन ह्या गोंयच्या चित्रपटाचें सादरीकरण जालें. ह्या वेळार ह्या फिल्माच्या वांगड्यांचो रेड कार्पेटाचेर भोवमान जालो. गोंयच्या सिनेमाचो इफ्फींत आस्पाव करून तांकां संवसारीक मळार माची उपलब्ध करून दिल्ले खातीर गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष दिलायला लोबो हांणी इफ्फी आयोजकांचे उपकार मानले. तशेंच गोंयकारांनी व्हडा संख्येन हो चित्रपट पळोवन ह्या फिल्माचे निर्माते, दिग्दर्शक आनी हेर कलाकारांची उर्बा वाडोवची अशें आवाहन तांणी केलें. आयच्या दिसा आमच्या हांगा रेड कार्पेटार 55th एडिशन ऑफ टीपी रायट हियर इन गोवा वी आर स्क्रीनिंग 3 शॉर्ट मुवीज एंड डॉक्युमेंटरीज. एक आमचे जीवन योगी बाय रवींद्र केलेकर, second is Adios, and the third is Silent Sacrifice, Untold Story of Goa Liberation. तिरूय मुवीजाच्या कास्ट, क्रू, डायरेक्टर, प्रोड्युसरांक हांव खरेंच म्हाज्या मनान साकून कॉंग्रॅच्युलेट करता एंड आय विश ऑल द व्हेरी बेस्ट. आनी आमच्या गोंयकारांक उलो करता, हे आमचे गोंयचे डायरेक्टर, प्रोड्युसर्स, कास्ट, क्रू सगळे आमचे मातयेचे येवचे आनी पिक्चरां पळोवची. आनी आयच्या दिसा चड करून सगळ्या गोंयकारांक सांगता, वी आर हॅविंग दीस मास्टर क्लासेस for anyone and everyone who wants to know more about movie making. आमच्या गोंयांत जेन्ना इफ्फी जाता, so we thought we should have master classes specially for our Goans. पर्थ ऑस्ट्रेलिया हांगा सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पयल्या कस लावपी खेळांत भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर 295 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. हे भारताचे सगळ्यांत व्हडले कसोटी जैत आनी नव्या पर्थ स्टेडियमाचेर भायल्या देशाच्या पंगडाचो हे पयले कसोटी जैत. भारताचो मुखेली जसप्रीत बुमराह आनी मोहम्मद सिराज हांच्या उल्लेखनीय कामगिरीक लागून भारताक हे जैत मेळोवप सोपें जालें. विराट कोहलीच्या नाबाद शतकाक लागून आनी यशस्वी जयस्वालाच्या 161 धांवड्याच्या फाटभुंयेर भारतान ऑस्ट्रेलिया मुखार 535 धांवड्याची मोख दवरिल्ली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सहकारिता वर्स 2025चे केलें उक्तावण. देशांत सहकारिता मंत्रालय स्थापीत करून सहकारिता चळवळीची जाली पुनर्रचणूक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आज सावन संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाक जाली सुरवात. हे सत्र स्वस्थ आनी सार्थक चर्चेचे जावचे प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली आस्त. महाराष्ट्राचो नवो मुखेलमंत्री वेंचपाक राजकीय बसकांक नेट. झारखंडांत 28 नोव्हेंबराक नव्या मुखेलमंत्री पदाचो जातलो. फाल्यां संसद भवनात आयोजित जातली संविधान दीस कार्यावळ. दोनूय सभाघरांची जातली जोड बसका. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू. पर्थ ऑस्ट्रेलिया हांगा चालू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पयल्या कस लावपी खेळांत भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर 295 धांवड्यांनी मेळयले जैत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.